हांव ह्या जोम्याचो वडील जावंक जाय आसलो, म्हाका ताणें अध्यक्ष कित्याक करूंक ना, म्हाका एक फामाद कलाकार जावंक जाय, असली चिंतना जायते फावटी आमच्या मनांत येतात. आयच्या शुभ वर्तमानांत झेबेदेवाच्या पुतांची जाकोब आनी जेवाची आवय जेजू लागीं आपल्या दोगूय पुतांक स्वर्ग राज्यांत ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक हाताक बसूंक लाय म्हूण मागता. पूण जेजूचो जबाब आयकून सगल्यांक अजाप दिसता. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. आयच्या पयल्या वाचपांत भागियोंत पावलो कोरिंतकारांक बरोवन सांगता, आमी फकत मातयेची आयदनां आनी हें भांडार असल्या आयदनांनी घाल्लें आसा, म्हणटच ही आमकां दिल्ली वर्ती पदवी आमचे तावन उजोना, ती सगळीच देवाची. आयज आमी भागियोंत जाकोबाची परब समोर उमता. तो जावन आसा पयलो माटकीर. तो पयलो व्हड व्हड चिंतालो. ताची सपनां एके बिजले परी लोकलोकताली. देखून जेजून ताका गोडगोडाचो पूत म्हूण नांव दवरलें. पूण जेजूचो व्हड त्याग, आपले परजे पासत पळोवन ताणें मोगाचो, त्यागाचो आनी ल्हानविकायेचो रस्तो धरलो. पयलो जावच्यो पदव्यो आनी स्वातो सोदच्यो सोडून आमचे जिवीत भागियोंत जाकोबाच्या जिविता सारके ल्हानविकायेचे, खालतिकायेचे आनी खरे कुशलकायेचे करुया.